सांकवाळ वाठारात स्क्रॅपयार्ड वाडत आसात। ह्या वाडट्या स्क्रॅपयार्डाचो पंचायतीक कांयच रेव्हेन्यू मेळना। वेल्यान हे पंचायतीक भर घालिना किकोत करतात म्हण सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लय उलयला। RDX गो खातीर सांकवाळच्यान प्रसाद नाईक। स्क्रॅपयार्ड जे आसा पळय ते आतांची खबर न्ही, तिथे खूप वर्सां जाले थंय आसा ते चौगले इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे फाटल्यान ते रेजिडेन्शियल प्लॉट्स आसा न्ही, थंय आसा ते। आतां कितें आसा ते फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तेंचे डॉक्युमेंटेशन पळोवपा जाय, वेदर दे हॅव एनी परमिशन फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड और एनी पंचायत ऑथॉरिटी, वेदर दे आर फंक्शनिंग देर। वी आर गोन देर फॉर इन्स्पेक्शन लॉट ऑफ टायम्स, बट कितें जालें थंय तेंचे कडेन डॉक्युमेंट आनी तो कोण ओनर आसा पळय तो जाग्यार ते मेळोना थंय। नोटीस बी सर्व केल्ले तांकां इनिशियली जेन्ना आमी इलेक्ट जावन येयल्ले पळय त्या टायमार। आतां हांव चिंत्ता की आमी आतां आमचे डेप्युटी सरपंच न्यू इलेक्टेड जाल्ले आसा तेचे अंडर आनी आमच्या सरपंचाचे अंडर आमी एक ड्रायव्ह करतले आनी जो कोण इल्लिगल आसा नॉट ओन्ली स्क्रॅपयार्ड आनी जे MES कॉलेजीन बी जे आसा हे पळय जे रेंटल शॉपां बी दिल्ली आसा तेंचे ते 1 year रेंट आनी ट्रेड लायसन्स कंपल्सरी करपाक जाय। आनी जे बोर्ड बी लागला रस्त्या सायडीन एडवर्टायझींग बोर्ड बी आसा इल्लिगल जे आसा जितलेय लायला पळय बिल्डरान लावू या आनी कोणे शॉपकिपरान लावू ते सगळे तेंचे दे हॅव टू पे द कंपल्सरी लायसन्स फीज। एक सांगपाक गेले पळोवपाक आमच्या पंचायतीक व्हॅल्यूच ना, स्क्रॅपवाल्यांक चड व्हॅल्यू जाल्ले। आमचे सांकवाळ पंचायत जितले स्क्रॅपयार्ड आहा पळय आमकां कॅरूच करना। आमचे मेंबर वयता सरपंच सुद्दां गेले तेंकां कॅरूच ना, तेंकां पडून गेल्लेच ना। ते आपल्या दादागिरी जाल्ल्या त्या स्क्रॅपवाल्यान जितले सांकवाळ्यान जितले स्क्रॅपयार्ड आसा तेंचे दादागिरी चड जाल्ल्या, ते आमकां कॅरूच करना। आमकां पंचायतीक एक कांयच म्हळ्यार एक्चुली आमकां स्क्रॅपयार्ड नाका, आमकां स्क्रॅपूच नाका, आमी कितले लेटर्स केला तेंकां आमकां कॅरूच करना। आतां आमी पळयता कितें फ्युचर कितें करपाचें आमकां पयलीं हायकोर्टाच्या ऑर्डरा की एकूय स्क्रॅपयार्ड नाका विलेजीन। आतां ते बिर्ला सायडीन गेले आनी ते सांकवाळ ते सकयल गडेगलान सकयल गेले पळयल्यार फूल इतले स्क्रॅपयार्ड भरलेले फूल टोटली कितले कचरो चडशे करून सकयल म्हाका दिसता सगळे कचऱ्याचे यार्ड जाल्ले थिंगा आतां पळोवपाक गेल्यार। आनी इतले लेबर्स येयल्या, लेबराचे कोणाचो खंयचे लेबर कोण रावता काय तेंचे काय ते डॉक्युमेंट्स ना काय ना। इतले भरलेले लेबर भरले खंयच्यान येयले लेबर तेंचे कोण मर्डरीज आसलो, कोण चोर आसतलो, कोण कितें कोणाक कितेंच खबर ना। आनी इतले रुमां बांदून दवरलेले आहा सगळे फूल स्क्रॅपयार्ड आहा। कांयच आमकां म्हळ्यार एक हिशोबान गेल्यार आमच्या पंचायतीक कांयच रेव्हेन्यू ना। हांव एकूच मागता कितें आमचे जाता तितले ट्राय करता, तुमकां प्रेस रिपोर्ट तुमकां सांगता कशें करून तुमी ते आमकां मातशें आयडिया ते कशें करपाचें, कित्याक आमी थंय गेले आमकांच काय करना ते। पुलीस कंप्लेंट नेक्स्ट आतां तेच पुलीस कंप्लेंट करून पळयता, पुलीस सुद्दां एक्शन घेतलें बरें आहा।